कॉन्स्टेबल शैलेश गांवकार जाग्यारूच मरण पावलो जाल्यार IRB कॉन्स्टेबल विश्वास देकर हाका हॉस्पिटलांत वता आसतना वाटेर मरण आयलें. कोलवा पुलिसांनी क्रेग रॉड्रिगीस आनी हेर 2 जाणांक अटक केल्या. सरकारान आनी पुलीस दळांतल्यांनी मेळून दोगांय सोंपलेल्या कॉन्स्टेबलांच्या फामिलीक वट्ट 1 कोटी रुपयांचो एक्स ग्राशिया मेळटलो. दर एका फामिलीक एक कॉन्स्टेबल कारकुनाची ना जाल्यार उपनिरीक्षकाची नोकरी दिवपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां. पुलिशेच्या सलामी सयत सोंपलेल्या कॉन्स्टेबलांचेर आयतारा तांचेर निमणे संस्कार जाले. गवर्नमेंट का सवाल है, चीफ मिनिस्टर की तरफ से कुल मिलाकर के लगभग 1 करोड़ रुपए का एक्स ग्रेशिया फैमिली को मिल रहा है, जिसके अंतर्गत 11 लाख गोवा पुलिस के जवान और ऑफिसर्स वो कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं. और चीफ मिनिस्टर साहब ने ये भी कम्युनिकेट किया है कि LDC की नौकरी या सब इंस्पेक्टर की जो फैमिली को पसंद हो वो दे दी जाएगी. तो जितना हमसे हो सकता है पुलिस मुखिया होने के नाते हम दोनों फैमिली को संभालेंगे और किसी भी तरह की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी. ड्युटीर आसतना जो ॲक्सिडेंट जालो म्हणजे कोणी गाडी हाडून मारप जाल्या तेंचे आयज आमच्याच भागाचे म्हणल्यार जरी कुंकळ्ळे मतदारसंघाक जरी असले जाल्यार आमचे एक आंबावली गांवांत आनी एक बाळ्ळी पंचायती भितर एक आंबावली पंचायती भितर तेंच्या खरे परिवाराक आयज एक दुखाक आसा ताका सहभागी जावपाक आमी हांगा आयिल्ले आनी सरकाराच्या वतीनी आयज मुख्यमंत्री गोंयाक नात आनी मुख्यमंत्री दिल्ली पासून म्हाका स्वता तेमी फोन करून सांगले की गोंयचे वतीने केन्ना तुमी मुद्दम वचून थंय येवचे आनी स्टेटीचे वतीने तांकां पुष्पहार अर्पण करचे ते आमी केल्ले आसा. गाडीतून भितर आसली पार्किंगाक मोटरसायकल पुलीस थिंग पडून आसलो एक थिंग आसलो तो पडून आसलो तो थिंगा भायर पडलो जाग्यारूच भायर पडलो आनी हांगा आलो तो मातशें आलो जिवा मातशें मागीर ते वेना वयता तेन्ना ते रस्त्याचेर सोडून कितल्या जालें सगळें 12 अशें राती. ते कितें ड्युटीर आसले? ड्युटीचे येताले खंय येताले ड्युटीचे येताले म्हाका येताले म्हणून सांगताले म्हाका. कितें गाडयेन मारली तांकां? गाडयेन मारली? गाडयेन मारली.